तुम्ही ड्युटी करता आसतना स्पोर्ट्सान खूप एक्टिव्ह आसले पण भुरग्यांकूय खूप दावणयताले ते मुवीन दाखयला आणि मागीर जेन्ना तुमकां प्रेसिडेंट मेडल सुद्दां एनावन्स जालें तेन्ना तुमी रिसीव करपाक नासले तुमी इंडियाक खंय तरी रिप्रेझेंट करतात ते तुमच्या लायफा बद्दल सांगा स्पोर्ट्साच्या. ना एक्चुअली स्पोर्ट्स हांव ल्हानपणासून स्पोर्ट्साक हातूंत आनी हो जॉबूय म्हाका स्पोर्ट्साकूच मेळ्ळो. हय मुवीन दाखयल्लो पळय. हय आनी त्या प्रमाणे एक्चुअली आय वॉन्टेड टू शो माय caliber in duty as well as in my sport. I am joined as a sportsman, so I have to show my caliber. And हांवें आतां इतल्यो मेडल्यो हाडले स्पोर्ट्सा लागूनच हाडले आनी म्हाका एक्चुअली आनी डिपार्टमेंटाची ड्युटी हांवें केन्ना स्पोर्ट्सा लागून कॉम्प्रोमायज केलो ना. बॅलन्स करता. बॅलन्स करतालो हांव म्हजी प्रॅक्टीस ऑफिसाचो टायम काडून प्रॅक्टीस केन्ना केली ना. हांव म्हजो टायम घेवन प्रॅक्टीस करून ऑफिसाच्या टायमा ऑफिसान आनी ड्युटी केन्ना हें केली डिरेक्ट. हांव ड्युटी येन्ना म्हाका 4 सोडपाक जाय प्रॅक्टीसेक वचपाक जाय अशें हांवें केन्नाच म्हणलें. दॅट वॉज माय डेडिकेशन फॉर स्पोर्ट्स. ओके. आणि जेन्ना प्रेसिडेंट मेडल मेळ्ळें केस सर्वीस ऑफिसर तेन्ना तुमी एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन काय खंय तरी गेल्ले ते एक्चुअली फंक्शनांतले कोण मीस करिना पण तुम्ही इंडिया रिप्रेझेंट तो हें कसो आसलो. ना ते कितें जाता एक्चुअली त्या वर्साक एक्चुअली फर्स्ट टायम आय एम सिलेक्टेड टू रिप्रेझेंट इंडिया फॉर द वर्ल्ड मास्टर. आनी हेंय एक्चुअली हें जाता कित्याक दीस इज ऑल्सो वी आर गेटिंग वन्स इन अ लायफ टायम. बट ते एक्चुअली आय वॉन्टेड टू शो that I can do something in sports also and get medal there. This medal I got on. अशें मुझे आसलें चिंतप जालें. हांवें म्हणलें ना थिंगा वयतलो हांव हिंगा तर ते मेळटलीच म्हाका मेळ्ळ्याच डिक्लेअर जालें म्हणलें जाल्यार मागीर सुद्दां मेळटले मेळटलीच पूण तें फंक्शन मिस जाता. पूण हांवें म्हणलें हें फंक्शन आहा तें अटेंड करया आनी थिंगासून तरी मेडल हाडपाचो प्रयत्न